जाता ना विषय आम्ही त्याचा म्हणजे नोटे काढले ज्या कोल्यान क्लीन केल्ले आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता की आता अख्खो क्लीन तो केला आणि आम्ही सालिगांव प्लांटार आमी डिस्कशन करून तो अख्खो गार्बेज कलेक्ट करपाक लायला. इतली कशी आता बट इतलो गार्बेज जाता कसो इतलो कशी तेच सांगता मग तुका हाडून म्हटलं कित्याक आतां तो MRF प्लांट आसा तो मेन लोकेशनूच आसा. वो आदी आमच्या पयलींसून हो थंय आसलो पूण आतां आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलां आनी सरकारा कडेन CM सकाळी मॉर्निंग CM कडेन डिस्कशन केलेला की तो शिफ्ट करपाचो प्लॅन आसा ते एरिया आमचो पळय आतां हो थोडे गार्बेज टॅक्स घेना हय घेता गार्बेज टॅक्स घेता 100 रुपया कितें वर्साक कितें भरता लोक तेच बोबाळ भरताले ना डोर टू डोर कलेक्शन जाता. आतां कितें आतां रातचो जे कोण उडयता पळय कॅमेरा बी ना तुम्ही घालूंक ना बाकी कॅमेरा आसा कोण ट्रेस जायना थंय थोडे ते म्हणजे इशू जाला म्हणजे डिस्कनेक्ट अरे जाल्ले. बाबा पण कॅमेरा आसा गार्बेज टॅक्स कलेक्शन करता सगळ्यांना करता मागीर गार्बेज सारकी क्लीन करून जायना तुमकां गार्बेज कलेक्ट करपाक कितलो स्टाफ आहा तुमचो? 33 33 आसा 33 आसा तो पावता सगळ्या गांवांक हय सगळे टोटल आहा पूण तरी आसतना लोक कित्याक रस्त्यार पण तेच तुका सांगता मरे हो विशय आमी ग्रामसभेक लागून विशय येयल्लो आतां भरपूर विशय ग्रामसभेचेर आसलो आमकां कितें जे कोण आमच्या रेंटाक रावता पळय डोर टू डोर कलेक्शन जाता कित्याक आमी हो विशय अवेरनसूय केल्लो आनी आमी ग्रामसभेकूय आमचो हेजेर डिस्कशन जाल्लें कित्याक आयज पळय लोकांक आमी सांगलेलें की लोक पंचायतीक ब्लेम करता. लोकांनी पयलीं इनिशिएटीव घेवपाक जाय. लोक आतां कितें कोण आतां आमी रेंटाक रावता पळय रेंटांनी कितें जे आतां कोण डोर टू डोर कलेक्शन करता पळय ते कलेक्शन जाता. ते कोण रेंटाक रावता पळय तेंच्यांनी हाडून ते भायर येता सांजचे उडयता पळय मागीर जे कोण आमचे सुणी जावं म्हणजे आमचे हे जावं ते येता आनी रस्तो सगळे स्प्रेड जाता. पण हेजेर एक्शन घेतलेलें आसा. हांवें काल आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला आतां ते बेगीन हो क्लियर करून घेवचो हाय जावं लोक पंचायती ब्लेम करता तू लोकांक ब्लेम करता ना हांव लोकांक ब्लेम करिना हांव लोकांक कित्याक पळय आयज ब्लेम कितें आतां लोकांची इनिशिएटीव आसा की सरपंच आनी पंच मेंबर एकठांय करून लोकांनी बरी इनिशिएटीव घेवपाक जाय की तो गार्बेज आसा ते सबमीट करपाक तुम्ही पंचायत कितलो खर्च तुम्ही जातलो काय कितें करतलो आयज हांवें डिस्कशन केला की हांवें आमदारा कडेन डिस्कशन केला आमच्या CM सराकूय हांव आज मेवलो CM सराचेर डिस्कशन करून हांवें ना तुम्ही रिस्पॉन्सिबल पूण हांव तुका सांगूंक शकना कसो कोणाचेर हांव ब्लेम करता सांगूंक शकना रिस्पॉन्सिबल तें तुका सांगलें की तुमी आयज नदरेक तुमी दाखयला आनी तेज्याक अमित पालेकरान दाखयला का ना आमी हेज्याक पयलीं केल्लो ना कितें जाल्लो की कंटिन्यू तो आसता असो न्हू आयज तुमी परतून काल आतां तुमी पळयलें आसतलो की परतून मागीर लोक तुमच्या न्यूजार येयल्लो आसतलो कितें की क्लीन केला म्हणून परतून दुसरे दिसा तोच विशय तोच कंटिन्यू चालू तुम्ही पंचायत कितलो खर्च करता पयसो तेजेर वर्साक पळय पंचायत खर्च म्हणजे तुका कितें सांगू कितले आता खर्च तुमकां गार्बेज काडपाक आमी तेजो 4 लाख कितें म्हणजे आमचो हेका जाता म्हयन्याक 4 लाख म्हयन्याक 4 लाख तुम्ही मोडटा तरी ही परिस्थिती इतली तीच तुका सांगलें मरे आतां 33 सगळें म्हणजे डोर टू डोर कलेक्शन जाता मागीर आमी ट्रान्सपोर्टाचो सगळो धरून ओवरऑल 4 लाख कितें जाता ब्लेम कोणाचो तूं ब्लेम कोणाचो ना हांव तुका सांगलें कितें पैसे मोडटाले पळय तें तुका सांगता की आतां तितके बेगीन हो शिफ्ट करपाक कॅमेरा बसयतलो तर ना कॅमेरा आसा थंय कित्याक फाटल्यान भायर डिस्कशन जालें आनी तो इशू जालो आतां अमित पालेकर येवन तुमकां हाडून नजरे हाडून दिले म्हणून तुमी आतां ना हो विशय आमी घेतलेलो पयलीं आनी सांगलेलें आमी क्लीन केल्ले ते आमी फाटल्यान चिंबल कडेन देविला तेन्ना नाका आमी क्लीन करून घेतलेलो आनी तुमच्या हब गोवा हब न्यूजाचेर लोकून दाखयलेलो मरे फाटल्यान क्लीन केला तुमच्या वायर कोणें हाडले पण तुमकां इथं ओपनली सांगितलें हय तेच तुका सांगता मरे हाय जावं पण तुमचे आत्मनिर्भर हे म्हणटा प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान आता केन्ना 2014 राबयल्लें 2027 26 जालें पळय कितें आमी तुका सांगलें आमी पंचा मेंबरान आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलां हेजेर आनी आयज हांव पर्सनली आमच्या डॉक्टर आमचो CMाकूय हांव आयज मेवलो आनी त्या प्रमाणे आमी STP प्लांट आसा आमचो सो केन्ना पर्यंत क्लियर जातली फुल्ली म्हणटा आतां तितके बेगीन आमी क्लियर करतलो सांगून तुमकां ना तेच तुका सांगता की हांव पर्सनल आयज हेजेर इनिशिएटीव मिटींग घेतला आनी हेजेर हांव तितके बेगीन हांव क्लियर करून घेतलो. पूण एका सायडीच्यान CM देखून म्हणटा न्हू गार्बेज फ्री गोवा जावपाक जाय बट जावपाक जातली बेगीन जातलो बेगीन जातलो